हांव आहा सावथ हॉल आनी हांव येयला मॅथ्युवागे शोआ दुकांतल्यान सुखाची मोतयां. हिंग म्हाका एक बरो ब्युटिफूल सोल मेळ्ळो बाबी डे जुवारी. ताणें आपणा कांतराव तूं आपणागे स्टोरी सांगिल्ली. तेका जाल्लो टंग कॅन्सर, बट आतां देवागे आशिर्वादान आनी तुम सगल्यांगे मागण्यान तो क्युअर जाला. बट द थिंग दॅट अट्रॅक्टेड मी इज तेगे मोटिवेशन तो स्टेजीर येवन कांतार म्हणपाक. सो म्हाका जाण जावपा जाय की तूं कितें मोटिवेट कोता स्टेजीचेर येवन कांतार म्हणपाक आफ्टर गोईंग ऑल थ्रू दीस. पयले सुवातेर हे म्हाजो कॅन्सर जिबेक जालोलो आनी हांवें केन्नाच सोडूंक ना. हांव पोत्तून ह्या पालकारेक कांतार पोट्टे म्हणटलो. जेन्ना हांव हॉस्पिटलांत लागलो तेन्ना म्हाज्या बेस्ट फ्रेंडान जे एम कामिलो सेरागो फुटबॉल प्लेयर तेणें म्हाका सांगलें, बाबी तूं सारको बरो जातलो आनी तुजेंच कांतार तूं कंपोज कर म्हणटलो. तशेंच आनी एक म्हाज्या बरोबर काम करता एअरपोर्टार जायते जाणांनी म्हाका सांगलें. पूण हांवें जेजून म्हाका गोंयी घोटाय दिली आनी जेजून पोत्तून ह्या पालकार आयलो. आनी जायत्या लोकांनी म्हाज्या पासत मागलें. सगल्यांक काळजांत सांगला देव बरें करूं. सगळे हे हांव दुयेंसांतल्यान म्हाजी 10 वरांच्या वयर ऑपरेशन म्हाजें जालें. हांवें म्हाजी आस सोडली. डॉक्टरान सांगलें म्हाका उलोवपाचें कितें जातलें सांगूंक जायना जातलें. पूण जेजू मागण्यांत दवरून जेजून लोकांक जाय तें म्हाज्या पासत मागून आयज म्हाका जेजून बरो केला म्हूण हांव म्हणटा. आनी जेजून म्हाका सारकोच बरो केलो म्हूण हांव म्हणटा आनी हांव सगल्यांक सांगता जेजू कोणें जायना तें कांय ना. जेजू कोडे जायना तें कांय ना. आनी तुमकां बाबिटा चोवपा मेळटलो स्विंडन हाल्या आनी देन तेगे फेल्तम शो आसतलो 15तार. थँक्यू बाबिटा जुवारी. नायस टू मीट यू.